नमस्कार. हांव नितीन फळदेसाई, गोवा सुरक्षा मंचाचो युवा अध्यक्ष. काल जी विश्वजीत राणेची पत्रकार परिषद झाली, या पत्रकार परिषदेन त्याने एकूण गोंयांत जी कोरोनाच्या संदर्भात जी आत्ता स्थिती आसा या संदर्भातला आढावो त्याने या पत्रकार परिषदेन घेतलो. आणि हो आरोग्य मंत्री तेन्ना एखाद्या पत्रकार परिषदेन आपली विषय जो आसा तो मांडटा, तो विषय जो आसा तो जनतेक लागून आसता. जनतेन तो विषय आयकपाक जाय अशें आसता. तो कितें सांगता तें लोकांक कळटलें. आमची मातृभाशा हांगासरली खंयची आसा, कोंकणी आसा, मराठी आसा, ह्या भाशेन तूं उलोवचें सोडून हो थंयच्या फॉरेन भाशेन उलयता आनी लोकांक सांगता. खरें म्हणजे हांकां सत्य जें कितें आसा हे लोकांक समज येवपाचेच गरज येना. आनी त्यामुळे अशा प्रकारचे पद्दतीन हे आपलो विशय जो आसा, जो जवळ जवळ 90% लोकांक हांगासरल्या जनतेक कळचो ना, अशा पद्दतीन मांडटा. ह्या पत्रकार परिशदेन तेणे आनी एक मुद्दो जो मांडलो की ह्या वेळार गणेश चतुर्थी जी आसा, ती गणेश चतुर्थी लोकांनी मोठ्या प्रमाणात साजरी करची न्ही, अशा पद्दतीचो तेणे एक विशय हे केलो. आपूण खंय स्वता तो आपल्या आवय बापाक तेणे सांगला की आमी ते फेब्रुवारीन बीन करया म्हणून. तूं कर रे फेब्रुवारीन, तुजें कुटुंब तूं सगळें मेळून फेब्रुवारीन कर, पण बाकीच्या गोंयच्या जनतेक तूं कित्याक सांगता? गणेश चतुर्थी हो कोकणांतलो आनी गोंयचो सगळ्यांतलो म्हत्वाचो सण आसा. आणि हे कोरोना जे जाल्लें आसा ही एक महामारी आसा. खरें म्हणजे तो इंग्लिशान उलयता खरो, पण ताका पॅन्डेमीक शब्दाचो अर्थ खबर आसा काय म्हणून. पॅन्डेमीक जर शब्दाचो अर्थ जर ताका खबर आशिल्लो जाल्यार ज्या दिसा पासून पॅन्डेमीक WHOन जाहीर केल्लो आसा त्या दिसा पासून गोवा सरकार म्हणजे मुख्यमंत्री आणि हो हेल्थ मिनिस्टर हेणे गोंयच्या लोकांची काळजी घेवपाक जाय म्हणून कशा पद्दतीन वेवस्था करपाक जाय आशिल्ली. इतके म्हयने जाले, 6 म्हयने जाले, आनी ह्या 6 म्हयन्यांत हेणे खरें म्हणजे वेवस्था करपाक जाय आशिल्ली पॅन्डेमीकची.